दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगच्या बाबयनीनो आमी कोरोनाच्या त्या भियातावन ताच्या दोशींतावन संपून सुटका मेळ्ळ्या बरी आमकां भोगून आसा. ह्या दिसांनी कोरोनातावन आमकां जाल्ले हाटे विटे ते बेंबिरांत ती धरली दोशी आतां आमी तितके आमचे तावन पयस केल्ल्या बरी जाता. पूण कोरोनाचो जाल्लो उडास तो आमच्या जिवाळ आसा. मोगाच्या न्हू एक आमचो भाव ड्रायव्हर जावन आसलो, तरणाटो भुरगो तो, तरणाटो घट्टमूट आनी बरो लक्षण असो घट्टमूट भुरगो. ताका तांच्या शेजारी आनी ती आमच्या बावडताची क्रिस्तांव बावडताची न्ही हेर बावडती देखून तांची शेजारी जावन आयली. म्हणाली म्हजो बापूय बेंगलोर गेल्लो, थंय सिरकाला आतां सगळी लॉकडावन जालां, क्वॉरंटायन देखून हे दोन शब्द आमकां आयकूंक मेळटले कोरोनाच्या वेळार. एक लॉकडावन आनी क्वॉरंटायन भारी फेमस सगळ्यांच्या तोंडान ती. इवन हांगा आमच्या कोयरान व्हरूंक येतली आनी पुरा ती म्हणटात लॉकडावन आनी क्वॉरंटायन हे दोन शब्द. देखून ते क्वॉरंटायन जालां भायर येवंक ना आनी लॉकडावन जालां खंय वचोंक जायना म्हणून. देखून त्या झाडा हाचे शेजारी जावन आयली आनी हाणें वचून पुलिसांचें परमिशन घेतलें आनी ताचो बापूय थंय कोरोना जावन बेंगलोर आसलो आनी तांकां जाय म्हणून ताणें आपोवन हाडिचें आमच्या बापायक म्हणून. देखून हो गेलो आनी ताका बापायक हाडून आयलो, तांच्या घरा एड्रेस फोटून हाडून आयलो. ताका कोरोना जाल्लें मागीर हाडून आस्पत्रेंत गेलो ताका. आनी वो कारार ताची कुटुंबाची समेत येवंक आयकोनात. पूण वो गेलो तरणाटो आमचो गेलो आनी वचून त्या कोरोनांत वळवळच्या मनशाक तांच्या घरांत तो आपोवन हाडून आयलो. ताका उखलुनाचें बसून मास्क आनी पुरा घाल्लें आनी ताणें सॅनिटायझर आनी पुरा कारांत यूज केल्लें आनी हाताक आनी पुरा घाल्लें. जाल्यार ताचें धैर्य येत वचून तो आपोवन आयलो. बेंगलोर जावन ड्रायव्ह करून फाटीं आयलो. ताका हाडून आस्पत्रेंत घालो हांगा आनी बरो जावन उपरांत बरो जावन तो घरा आयलो. मोगाच्या न्हू हाका घरा येताना आवयन आनी पुराय विचारलें खंय तूं खंयच्या धैर्यान गेलोय रे पुता, आमकां सांगनासतना आमगेर सांगल्यार आवय सोडिना बापूय सोडिना म्हणून. खंयच्या धैर्यान गेलो? ना म्हाका भितर तावन एक ताळो आयकलो वोस म्हणून. भितर तावन एक ताळो आयकलो म्हाका, वोस तूं वोस आपोवन हाड ताका वोस म्हणून. आनी वो गेलो आनी आपोवन हाडून आयलो. भितर तावन ताका ताळो आयकलो आनी एकलोसो जीव बाचाव करीचे आनी एकल्या बऱ्यान करीचें आनी तांचें बें पयस करचें कुटुंबां तावन तांच्या हाकांत बें पयस करचें म्हणून ताका भितर तावन एक ताळो आयकलो. त्या ताळ्याक ताणें उलो दिलो फाळो दिलो ताणें आनी तो ताळ्याक फाळो दिवन त्या म्हाताऱ्याक त्या प्रायवंतांच्या बापायक घरा आपोवन हाडलो आनी ताका बरो केलो. आस्पत्रेंत घालून बरो केलो आनी आस्पत्रेंत तावन फाटीं आपोवन हाडलो. ताचे उपरांत कितल्या जाणां पुलिसांनी कोण जालो वो कोरोना जाल्ल्या हाडटा म्हूण कळ्ळें आनी पुलिसांक खबर आनी मेळ्ळ्या वेळार थंय कोरोना जाला हांगा कोरोना जाला म्हणून आस्पत्रे व्हरूंक हाडूंक आनी पुरा आकास मस्त कितल्या जाणांक ताणें कोरोना जाल्ल्यांक आस्पत्रेक गेलां आस्पत्रेंत एडमीट करून बरो जाल्ल्या उपरांत घरा आपोवन हाडलां. पूण हाका कोरोना जावं ना देवाच्या दयेन. वो कितलो धैर्यान कसो घेतालो म्हळ्यार भितर तावन ताका एक ताळो आयकलो म्हणटा तो. म्हज्या त्या भितरल्या ताळ्यान म्हाका सांगलें आळ्यारांक बरें कर म्हणून. आज आमी आदवेंताच्या तिसऱ्या आयतार आसांव. भितरलो ताळो आमकां हें सांगता मोगाच्या न्हू. भितरलो ताळो आमकां हें सांगता त्या ताळ्याक आमी फाळो दिजे. भितरलो ताळो आमकां कितें सांगता, आमच्या अंतकरणांत ताळो कितें सांगता ताका आमी फाळो दिवंक. आनी जुवां बत्तीस्त अरण्यांत हांव जावन आसा ताळो म्हणटा, तूं कोण जावन आसा, हांव जावन आसा ताळो अरण्यांत भोंव मारचो म्हणटा आनी सोम्याची वाट तयार करचो. सोमी येवंक आसा, मेसाया येवंक आसा, संवसाराचो तारोक संवसाराचो उजवाड येता ताका हांवें वाट तयार करूंक आसा. हांव अरण्यांत भोंव मारचो ताळो म्हूण सांगता. ताच्या अंतकरणाचो ताळो तो आयकता. देवाचो ताळो देवान म्हाका फाटयला म्हूण सांगता. देवान म्हाका आपयलां ताची वाट तयार करूंक, सोम्यान म्हजे लागीं येवची वाट तयार करूंक म्हणून. देखून आदवेंताच्या तिसऱ्या आयताराक गावदेते म्हळ्यार रिजॉयस, संतोश पावा उल्हास पावा म्हणून ह्या आयताराचें नांव. ह्या आयतारा आज आमी रोज कलराची कॅन्डल आमी वाहत आसा ती गुलाबाच्या कलराची गुलाबाचे रंग त्या वातीक. आनी आमी पळयता एक वात धवी आसता,
2 वाती आमी जांबळे रंगाचे पळयता आनी एक वात गुलाबाच्या कलराची आसता. आज ती गुलाबाचे कलर ती पेटयता आनी गुलाब जावन आसा संतोशाचो संकेत. एक चेडूं या चेडवाचेर त्या काजार जाताना गुलाब दितात, त्याच्या मोगाचो संकेत जावन गुलाब दिता. गुलाब म्हळ्यार संतोश, उल्हास, मोग देखून संतोशाचो संकेत आज गुलाबाची वात इगर्ज्यांनी पेटयता. गुलाबाच्या कलराची नवी वात 4 वाती पैकी एक वात गुलाबाच्या कलराची ती आज पेटयतात. गवदेते म्हळ्यार रिजॉयस, संतोश पावा म्हण. कित्याक संतोश पावा म्हळ्यार सोमी लागींच आसा, म्हाका थारान दितलो, म्हज्या संतोशाक कारण जावचो, म्हजो देव म्हाका सांबाळणार, म्हजो पसणार, म्हाका जीव दातार आनी हांवें मागलें म्हाका फावो करचो आसलो, मागलें फावो करचो म्हजो देव, म्हजो सांबाळार, म्हजो थाराक, म्हजो सोडवणदार म्हज्या लागींच आसा. देखून संतोश पावा, तो लागीं आसतना संतोश पावन वो तो सोमी आमच्या संतोशाचो संकेत. सोमी आमच्या थारान आमचे, देखून म्हजो संतोश, म्हजो सोमी म्हज्या सांगात आसा म्हूण. पयल्या वाचपांत इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत 61 अध्याय 1 ते 2 श्लोक 10 ते 11 तो सांगता, सर काळा सर्वेस म्हाका देवाचो आत्मो म्हजेर आसा, देवाचो आत्मो म्हजेर आसा. म्हज्या थाराणाचे वस्तुराणी म्हाका ताणें नेसयला म्हणटा. म्हज्या थाराणाच्या वस्तुराणी म्हळ्यार म्हाका थाराण आनी श्रृंगार केला. म्हजें थाराण, म्हजी सोडवण, म्हजो संतोशाक कारण म्हजी सोडवण, तो हांव नेटयला म्हाका म्हजें थाराण, म्हजी सोडवण, म्हजी स्वतंत्राय ही म्हजी म्हजी सोडवण तो म्हजें नेसान म्हूण. देखून संतोश पावता म्हणून. दुसरें वसाप पयल्या तेसोलोनियन बरयल्या पत्रांत 5 अध्याय 16 ते 20 आनी 4 श्लोक मुसर सांत पावल सांगता, देवाक अर्गां दिया. कळनासतना खर एका परिस्थितींत, सगळ्या परिस्थितींत कळनासतना देवाक अर्गां दिया म्हूण. कळनासतना हर एका परिस्थितींत आमी थोडे फावटी देवा अर्गां दिता, बरे मार्क मेळ्ळे, पास जालो म्हणून. थोडे फावटी आमी बरें काम मेळ्ळें, म्हाका काम मेळ्ळें देखून अर्गां, बरें बेळें दिलें, बरो फळ दिलो, बरे पयशे जाले, बरो बिजनस जालो, देवाक अर्गां दिता पूण आनी एका परिस्थितींत सुखान तशें दुखान देवा अर्गां दिचें. थोडे फावटी आमचे परिस्थिती बरें आसना, मागलें मेळना पूण देवाक अर्गां दिचें. थोडे फावटी आमी विचारिल्लें मेळनातल्या वेळारी त्या परिस्थितींत आमच्या बऱ्याक देव पडाशें करता. आमकां येवचे कश्ट, आमकां येवचे वळवळे ते आमच्या बऱ्या पडाशें करता देव. देखून हर एका काळा देवा संतोश दिया म्हूण. कळनासतना मागा म्हणटा. खाली उपकार मेळ्ळ्या ताका नंतर उपकार मेळटात, उपकारा खातीर मागचें. खाली तो उपकार जाय, वो उपकार जाय, त्यो गरजांक पाव, ह्या गरजांक पाव, हें म्हाका दी, तें म्हाका दी, खाली उपकार मागता हांव देवा लागीं. कळनासतना उपकार मागता हांव, पूण नंतर देवा विचारता हांव. त्या सांत पावलाच्या वचपान म्हणटा, कळनासतना मागा, कळनासतना देवा अर्गां दिया. कित्याक तो आमच्या सांगात आसा. देखून बरें तें करा म्हणटा सांत पावल. बरें तें उक्त्यान करा. कितें बरें करूंक जिवान त्या ड्रायव्हरा बरी, त्या पिडेस्तांव व्हरून गूण केल्ल्या बरी, हेरांक बरें करूंक, कित्याक हेरांक बरें करूंक आमचो जिवाचें गणनें करनासतना आमी बरें करया. आमचें बरें पण पळयनासतना बरें करया म्हणटा. देवाक क्लोज जाया. देव लागींच आसा, देव आमच्या लागींच आसा, ताका वळखा आनी आमी तुमी क्लोज जाया म्हणटा सांत पावल. देखून ताची खुशी जाणा जाया, देवाक जाणा जाया म्हणटा. सो देवाक क्लोज जाया आनी ताची खुशी केली तुका त्या जिणेक. ताचें प्लॅन कालें, देवाचें मांडावळ ताचें प्लॅन कालें, स्विकार करा. देवाची खुशी कितें जाणा जाया, ताचें प्लॅन कितें जाणा जावन तें स्विकार करा. आनी देवाक जाणा जावचें आपणें. देवाक जाणा जावचो अर्थ संतोश. देवाक जाणा जावचें. हांव ह्या जाग जाल्लो तूं देवाक जाणा जावंक हेरांक सरमांव दिजें, हेरांक सांगाजें म्हणलें तितो मात म्हजो शेवट न्ही. म्हजो मुख्य शेवट देवाक, म्हज्या सोम्याक जाणा जावं. तो कोण, ताची नॉलेज, ताका जाणा जावं. टू नो हिम, टू नो माय गॉड. देखून हांवें सगळ्यांक म्हज्या मोगाच्यान सांगचें, देवाक जाणा जाया. देव कोण म्हणून जाणा जाया, ताचे गूण जाणा जाया, तो कितें करता, कितें आशें येता, कळ्ळें ताचें प्लॅन म्हणून जाणा जाया. जाणा जावचें, देवाक जाणा जावचें, टू नो गॉड. देखून मोगाच्या वांजेलांत जोवांच्या वांजेलांत 1 अध्यायत 6 ते 8 मुसो श्लोक, 18 ते 20 आनी 8 मुसो श्लोक. जुआंव वांजेलिस्त सांत जुआंव बावतिस्ताक इंट्रोड्यूस करता, परिचय करून दिता. सांत जुआंव बावतिस्ताची परिचय करून दिता, ताची वळख करून दिता. चारी वांजेलांनी, चारी सुवार्थांनी आमकां जुआंव बावतिस्ताची परिचय सुरवेक मेळटा.
सुरेर्त मेळटा चरी इवांजेलांनी एक आसा जाल्यार ती जुआंव बावतिस्ताची परिचय चरी इवांजेलिस्ट आमकां जुआंव बावतिस्ताचे परिचय करून दितात वय ते इजाया प्रवाद्यान सांगिल्लें जुआंव ती पूर्ण जालें म्हणून जो पयले वचपान आयकल्या बरी अरण्यांत एक थळो मारता सोम्याची वाट तयार करा म्हणलें जुआंवच्या जिनये मुखांतर जुआंव संवसाराक आयिल्ल्या उपरांत जुआंव मुखांतर इजाया प्रवादीचें प्रवादन हांगा पूर्ण जालें म्हणून सांगता तो वाट तयार करा म्हणून देखून वाट तयार करा म्हळ्यार जुआंव बावतिस्त सांगता त्या सोडंदराची वाट तयार करा तो येवंसो येवंचार आसा ताका ताची वाट तयार करा म्हळ्यार तुज्या मतींत निरंतरी सोमी येता म्हणलें चिंताप दवरा सोमी येता म्हणलें चिंताप आमी क्रिस्तांवांनी जेजूच्या दुसऱ्या येणाचें चिंताप जेजू येता म्हणलें चिंताप सदां न्ही ती म्हज्या काळजा मनांनी म्हज्या दवरिजे जेजू येता म्हणलें जेजू म्हाका महिमा दिवंक येता ताका स्विकार करचें जेजू येता म्हणलें चिंताप निरंतरी हर एका घडी म्हज्या चिंतपांत म्हज्या काळजांत म्हज्या मनांत आसाचें तवळ उडासा कडेचे जेजू येता म्हणून ताणें लागीं येवंक कसलीच आडकळावें घालिनाये देखून वांजेल सांगता उजवाड संवसाराक आयलो लोकान काळोखाची विंचवणी केली म्हूण उजवाड संवसाराक आयलो पूण लोकान कोणाची विंचवणी केली काळोखाची विंचवणी केली म्हळ्यार काळोख म्हळ्यार मनशाचो तिरस्कार केदाळाक आमी बरें करूंक तिरस्कार करता केदाळ आमी स्वार्थान भरता तेदाळ काळोख केदाळा संवसाराची जाता तो काळोख केदाळ आमी आत्मीक जाता तो उजवाड देखून जेजू जेरुसलेमाच्या देवळांत येता आनी तबेर्नकलाचें फेस्त तेदाळा चलतलें जेजू येताना तबेर्नकलाचें फिस्ट ऑफ टबेर्नकल्स सुक्कोत म्हणून इब्रू भाशेन ताका सुक्कोत म्हणटा सुक्कोत म्हळ्यार तबेर्नकलाचें फेस्त एका काळार ही टेंटांनी गुडसुलांनी मार्गदेगिरी आनी बैलांत इस्रायलाचो लोक इजिप्तांत आसतना त्या ल्हान गुडसुलांनी आसली आतां तो अणभव तांचे ते विसरोनात हर एक अणभव इस्रायली विसरिनात देखून ते पुर्वजांनी कितें केलें म्हळ्यार इस्रायलांत आमी त्या रितीन आमी जियेतले थंय ल्हान गुडसुलांनी टेंटांनी आशिल्ले आतां आमचीं घरां व्हड बांदल्यांत आमी जाल्यार एका काळार आमी तशें आसले तो अणभव आमी विसरोंक जायना देखून थोडो तेंप तो अणभव मेळचे खातीर लोक व्हडल्या घरांतल्यान भायर येतालो भायर एका मैदानार ल्हान तांबू घालताले तांबांत जियेताले हें तांबाचें फेस्त टबेर्नकल फिस्ट ऑफ द टबेर्नकल तांबांचें फेस्त म्हणून थंय जातालें त्या तांब्याच्या फेस्ताला त्या दळा लोक कितें म्हळ्यार देवळाच्या आंगणांत 4 कुशींनी 4 पंथांनी 4 व्हडले पत्राचे खांबे आसले ह्यूज व्हडले पत्राचे खांबे आसले त्या खांब्याच्या वयर व्हडले बाणालें दवरताले बाणाल्यांत वात घालून ते व्हडलो उजो करताले दिवो पेटयताले व्हडले दिवे 4 दिवे पेटताले संजेच्या वेळार त्या फेस्ताच्या वेळार 4 दिवे पेटताले 4 दिवे पेटताले त्या उजवाडाक सगळें देवळ परजळटालें आनी देवळाचें आंगण परजळटालें आनी त्या उजवाडाक लोक संतोश पावतालो तांच्या घरां म्हणसर उजवाड मारतालो तेंचो बोंथणीच्या घरांक कित्याक म्हळ्यार देवळ उबारेर आसलें थंय उजवाड जाताना बोंथणीच्या ह्या काळोखांत तांकां उजवाड मेळटालो ह्या डिसेंबराच्या काळोखांत लोकांक उजवाड दिसतालो लोक संतोश पावन देवाक हात उबार घालून अर्घन दितालो आतां जेजू उबारार रावला आनी म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड हांव संवसाराचो दिवो हांव संवसाराचो उजवाड जो कोण म्हजो फाटलाव करता म्हाका सतपंथा म्हाका स्विकार करता तो काळोखांत पडचो ना तो काळोखांत नासतो खंयच्या तराचो काळोख ताच्या लागीं दोशी दिवंक येवं ताका बाधा करचो ना म्हूण देखून ताचो उजवाडांत आमी परजळोवंक जेजू उलो दिता हांव संवसाराचो उजवाड म्हणलो जेजूच्या ताच्या उजवाडान चलोवंक आनी पथकाचो काळोख पयस करूंक वो आयचो आयतार आमकां उलो दिता आनी संतोश पावजे कित्याक आमच्या सोम्याचो उजवाडांत आमी परजळटा मोगाच्यानो काळोखांत हाती घेतिल्लीं कामां निर्फळ जातात म्हणूनच हांव सांगता आमी काळोखांत कली आमी काळोखांत केल्यार ते काळोखांत हाती घेतिल्लीं कामां पुरो निर्फळ जातात काळोखांत शीस पळया तो एक दाखलो दिता सांजो हांव इवांजेलिस्ट एक दाखलो दिता काळोखांत शीस मासली पागोवंक गेले सगळी रात काळोखांत आमी वावुरल्या म्हणटात ते तरी एक खोरू सयत मेळोना एक मासलेची खोरू मेळोना म्हणली सलवणी ते सांगतात आमी सलवाली ही सलवणी काळोखांत आमी काम केल्लें काळोखांत काम निर्फळ फळ दिना निर्फळ जाता सलवणी आमकां मेळटा सलवणी मात्र आमकां मेळटा म्हूण सोमी संवसाराचो उजवाड तांच्या सांगाता येता शिसान खालें म्हणलें कांय ना सगळी रात वावरल्या
म्हळ्यार काळोखान ताका मेळ्ळें कांय ना. आतां संवसाराचो उजवाड सोमी तांच्या सांगात आसा. संवसाराचो उजवाड सोमी तांकां सांगता तुमचें जाळ आतां देंवया उजव्याक देंवया. आनी जाळ उजव्याक देंवयलेंच इतली मासली पडली की तांच्यान वडूंक जालें ना. थारून तूं बुडटा म्हणल्यार बरें जालें. तांणी हात भाशेन दुसऱ्यांक आपयलें आनी त्या थारवार तांणी मेळ्ळी मासली हाडली. काळोख हांगासर सोमयातावन वेगळेपण. कोण पळय सोमयातावन वेगळे जाले शीच सोमी मागतना ते रावण मागा म्हणटाना ताचेतान वेगळे जाले आनी ते काळोखान काम करूंक गेले. तांचें काम निर्पळ जालें. सोमयातावन कोण वेगळे जाल्यात, सोमयातावन कोण मेकळे जाल्यात, सोमयातावन कोण विंगड जाल्यात, तें काळोखांत आसात सोलवणी जाता, निर्पळ जाता, आमचें काम निर्पळ जाता. तें पळोवंक जायना. जुआं बावतीस उजवाडाक साक्ष दिवंक आयला. जुआं बावतीस म्हणटा हांव उजवाडाक साक्ष दिवंक आयला. हांव उजवाड न्ही म्हणटा. तूं कोण गी म्हण ते धाडिल्ले मनीस याजाक आनी लेवी विचारता जेजूक जुआंक तूं कोण, तूं क्रिस्त गी म्हण विचारता. न्ही हांव न्ही तो, हांव उजवाडाक साक्ष दिवंक आयिल्लो. तो उजवाड, हांव उजवाड न्ही, तो उजवाड, नीज उजवाड म्हज्या फाटल्यान येता. तो आसा उजवाड नीज आसा तुमच्या मद्यांत आसा. तुमी ताका वळखनात. ताका वळखात ताका कळटलें तुमकां हांव कोण, तो कोण गी म्हण. जुदेव याजाकांक आनी लेवियांक धाडटात. जुदेव मुखेली धाडटात याजाकांक, तांच्या याजाकांक, तांच्या लेवितांक धाडटात. कोणें धाडले ते जुदेवांनी धाडले. पूण जुआं बावतिस्ताक देव धाडटा. देवान धाडिल्लो तो. देवान विंचुल्लो, देवान धाडिल्लो. देखून जुदेव याजाकांक आनी लेवितांक धाडटात, जुआं लागीं धाडटात तो विचारूंक. ही इतलीं सवालां एका फाटल्यान एक विचारूंक धाडटात. तूं कोण गी? जुआंक विचारता तूं कोण म्हणलें पयलें सवाल. दुसरें सवाल तूं तो सांगणातल्या वेळार येत ताका ताची अस्मिताय दितात. तूं तो गी वो गी, तूं एलिया गी म्हण विचारतात. तूं प्रवादी गी म्हणलें तिसरें सवाल. तुजे विशयीं तूं कितें सांगताय, तुजे विशयीं तूं सांग आमकां. आमच्या कले सांगल्यार तूं विचारल्यार सांगणें तुजे विशयीं तूं सांग म्हूण चवथें सवाल. पांचवें सवाल तूं करताय तें बावतीन दिवचें काम तूं करताय तें तूं कित्याक करताय, तूं करताय तें तूं कित्याक करताय म्हूण. देखून जुआं बाव सांगता तो हांव आपूण शेवट न्ही, पूण म्हज्याकी वर्तो एकलो आसा आनी तो म्हजो शेवट तुमचो शेवट आनी हांव ताका खाली एक साक्ष जावन आयला म्हणटा. म्हळ्यार तूं कोण गी, तुवें करचें तें तूं कित्याक करताय म्हूण तांणी विचारलें. तूं कोण, तूं करताय हें करताय कित्याक गी म्हूण तांणी जुआंचेर मोसोर करून तांणी हांकां धाडलें. मोगाच्यानो तांचे थंय एक तांकां समाधान जातलें आनी जुआंक जावन ती कोण गी म्हूण समजोवंक आनी ते आयल्यात. मोगाच्यानो एका कुटुंबांत समाधान जातलें, संतोश जातलो, जिवंक तूं मोड नातलें. खंत बेजाऱ्या घरा भितर इकतना भायर तें बरें आसलें हांव घरा कोणी येनात, येनात, शेजारी उलयनात, ह्या कुटुंबान देदेस्पोर जालें. कित्याक गी म्हणून कोणाकच गोत्तू ना. एक दीस ताणें एक सांत वेतलो आनी घरचो येजमान वचून ताका मेळ्ळो आनी घरचो येजमान वचून मेळ्ळ्या उपरांत त्या सांताक तांच्या घरा एक मागणें कर म्हूण आपणान नेलो. सांताक वाटेन येताना हाचे पुरो गजाली आयकून कळ्ळें. सांत घरा भितर आयलो, सकाळांक बसयलें आनी म्हणालो तुमचे भितरलो एकलो मेस्सिया जाता म्हूण. तुमचे भितर एकलो मेस्सियाचो स्पिरीट ताचे थंय आयला, एकला थंय आयला. तुमचें घर नंदान जाता, संतोशान भरता, शांती समाधान भरता आनी उल्हासान सुटसुटायन तुमचें कुटाम भरता म्हणून तो सांगून गेलो. तुमचे पैकी एकलो मेस्सियाचो आत्मा ताचेर रास करता म्हणून. तक्षण कळ्ळें, हेरांक कळ्ळें ना डॅडीचेर आयला म्हणून. डॅडीचेर तो मेस्सियाचो आत्मा आयला म्हणून. आनी डॅडी चिंता ना म्हज्या पत्नीचेर आयला म्हणून. आनी भुरगीं चिंतात आवय बापूय चिंता काय भुरग्यां बी एकल्याचेर आयला पूण भुरगीं समाधान आसा, संतोशान आसा पळयतना ना भुरग्यांचेर आयला म्हणून, भुरग्यांचेर आयला म्हणून. घरांत तांकां एक भोगलें तांणी एकामेका ती गण्णे दिनातलीं. एकामेका हेरांनी सांगलें तें म्हज्या बऱ्यापणाक म्हणून तें खाणें नातलीं, तांचे थंय उर्बा नातली, तांचे थंय गण्णें नातलें. तांणी एकामेकाक गण्णें दिवंक सुरू केलें. आतां तांणी गुमान दिवंक सुरू केलो आनी तांचे थंय जाग मागयली. कॉन्शसनस म्हणटा आमी. कॉन्शसनस म्हळ्यार तांचे थंय जाग मागयली. आपूण हेरांक बरें करचें, कुटुंबाक बरें करचें, हेरांक बरें करचें, हांवें बरें करचें म्हणून तांकां आयलें. आनी हांव कोण गी म्हणलें तांकां हांवें बगलें हांव कोण, घर बांदचो गी घर नाश करचो गी म्हणून.
तांकां भोगलें आनी तांचे ती जाग माग आयली ही जाग माग हे मोग मैपास तांचे थंय आयलो जिवान ती भरलीं हेरांक कुटुंबाच्या हेरां सांद्यांक ती जीव दिवंक आयली त्या वेळा मेसायान हाडले यो मेळताना येताना हाडचें दायज तांच्या घरान ताका दिसोवंक मेळ्ळें देखून तित्त जाग माग हांव कोण एक फिरगज कुटुंबाचो सोंदो जावन हांव फिरगज बांदतांगी ह्या फिरगजींतावन हांव भायर पडलां फिरगज कुटुंबाक म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन कालें म्हज्या कुटुंबाक वैयक्तीक कुटुंबाक हांव कोण म्हज्या कुटुंबाक हांव कोण म्हजें कुटुंब हांव कशें बांदून हाडटां कुटुंबाक हांव आदार जातां गी ह्या निराधार गी कुटुंबाक हांव बळवंत करतां गी ह्या कुटुंबाक हांव वस्कत करतां म्हज्या फिरगज कुटुंबाक एक फिरगजींत आसून फिरगजी सोंदो जावन हांव म्हजें फिरगज कुटुंब बांदून हाडटां गी ह्या म्हजें फिरगज कुटुंबांतल्यान हांव भायर पडलां म्हजें कुटुंब फिरगज कुटुंब हांव बळवंत करूंक म्हजें कांय हात बोट हांव दिना हांव कुसकुटी म्हज्या फिरगज कुटुंबा खातीर हांव कॉन्ट्रिब्युशन करना म्हजें फिरगज कुटुंब बांदून हाडूंक म्हजें फिरगज कुटुंब घट करूंक हांव म्हजें कितेंय कॉन्ट्रिब्युशन दिना वसलो गी हें म्हाका पडोवन वचना फिरगज कुटुंब पडोवन वचना आयतार मीस आयकोन फाटीं येता तसली गी म्हजें चिंताप देखून मोगाच्यान जो हांव कोण जो हांव देवान धाडलोलो याजाक आनी लेवितांक जो देवानी धाडलेले ते विसारी तूं कोण गे म्हूण विचारतना जो हांव तांकां जाप दिता आपूण कोण न्हय म्हणली जाप दिता हांव प्रवादी न्ही हांव इजाया न्ही हांव मेसिया न्ही म्हणटा तो विसारी तुजें मोल कितें तें विचारता ताका तें विचारता ताचेलें तुजें मोल तुजें सेल्फ वर्थ कितलें तुजो बंडवाळ कितलो तुजें महत्व कळ्ळें महत्व तुजें तें आटापता म्हूण ते ताजे लागीं विचारतात जो हांव तांकां तें हांव कोण न्हय म्हूण सांगता जो हांव म्हणटा हांव सोमी जावन आसा संवसाराचो उजवाड सोमी जावन आसा सोमी जेजू जावन आसा तो जावन आसा संवसाराचो उजवाड तो जावन आसा तारोक आमच्या जिणेचो शेवट सोमी जावन आसा देखून हांव सोम्याचो उजवाड म्हज्या काळजांतल्यान वोवयतां सोम्याचो उजवाड हांव प्रतिफलन करतां आमी हर एकल्यांनी तूं कोण गी म्हूण म्हाका विचारचें तूं कोण गी म्हूण विचारचें तूं सोम्याचो उजवाड वोवयतालो गी तूं वोवयताय गी तुजें थंय सोम्याचो उजवाड व्हरताय गी तूं सगळ्यांतलें सोम्याचो उजवाड वर्सो गी ह्या पातकाचो काळोख वोवोंचो पातकाचें बोजें वोवोंचो गी सोम्याचो उजवाड वोवोंचो गी म्हणलें ह्या सवालाक आमी ह्या आयतारा दिसा तिसऱ्या आयतारा आद्वेंताच्या तिसऱ्या आयतारा आमी जाप दिवचें हांव कोण गी म्हणून ते याजाक आनी लेवीत आयले जो हांव विचारलें तूं कोण गी म्हणून देखून तो म्हणलो हांव अरण्यांत बोमारचो ताळो सोम्याची वाट थाळ करचो हांव ताचो साक्षी म्हणलो स्वताचो सूर्यो सोम्याचो उजवाड सोमींत उजवाड स्वताचो सूर्यो सोमी संवसाराचो उजवाड आनी आमी संद्र सोमी सूर्यो आमी संद्र जायचे संद्र कितें करता ताचें तें उजवाड ना सुर्याचो उजवाड प्रतिफलन करता सुर्याचो उजवाड राती मारतना संद्राचेर पडटना संद्र भुमीचेर प्रतिफलन करता सोम्याचो उजवाड ताचो सुर्याचो उजवाड काडून तो प्रतिफलन वांटा तो देखून आमी सोम्याचो उजवाड संद्रा बरी प्रतिफलन रिफ्लेक्ट करचें म्हळ्यार प्रतिफलन करचें हेरांतय आमचें थंय खाली प्रतिफलन केल्या मातपणा हेरांतय सोम्याचो उजवाड परजळचो तांणी प्रतिफलन करचो तो हेरांतय सोम्याचो उजवाड आमी वळखचे म्हाका केदाळ उडात येवचो फादर बनवेंचरान आमी नोविशेटांत आसतना फादर बनवेंचर क्लास तो इंग्लीश शिकोवंक येतालो स्पोकन इंग्लीश म्हणून क्लास काडयतालो फादर बनवेंचर प्रायबंत आसलो तो फादर बनवेंचर भारी इंग्लिशांत हुशार तो फादर बनवेंचर तो एक दीस क्लास घेतना व्हडली पेपराची शिटान येयलो आनी थंय एक तिबो आसलो एका कोणशाक एक तिबो इंकांचो तिबो सगळी शीट ताणें अशी धाडली तुमकां खालें दिसता गी म्हणलो हर एकल्यान सांगूंक आसली आमी 12 जाणां आसली हांव 12 जाणांनी सांगूंक आसलें हर एकल्यान आमी सांगलें ए ब्युटिफूल वायट शीट म्हणच्या बदलाक देर इज अ डॉट इन द वायट शीट देर इज अ डॉट इन द ब्लॅक डॉट म्हणून सुरू केलें देखून तो म्हणालो सच ए ब्युटिफूल वायट शीट and you are seeing a small dot. The white sheet is such a beautiful so big. You are seeing the small black dot म्हणालो तो तुमी काळो तिबो त्या आजचे सिटीचेर पळयतात म्हणून मोगाच्यानो हेरांच्या जिणेंत आनी कितलें बरें केल्यार ती कितलीं बरीं मनशां जाल्यार आमी पळोवचो तांच्या हेरांच्या जिणेंत तो काळो तिबो तें तशें वो अशें तो तशें म्हणून
टिका तांचें फेलियर पळोवचें, तांचें उणेंपण पळोवचें आनी टिका करची, क्रिटिसिजम करचें. आडवेंताक तयाराय जावन हेरांनी करचें बरेंपणाक गण्य दिवंक, फोकस करूंक आनी तांकां प्रशंसा दिवंक वो दुसरो आयतार आमकां उलो दिता. आमी टिका केल्ल्या वेळार आमचें तें काळोख चड जाता. आमी हेरांचें बरेंपण पळयल्या वेळार आमी उजवाड, जेजूचो उजवाड प्रतिफलान करता. ह्या आयतार आमी हेरांचें बरेंपण गामान दिवंक, ताका गण्य दिवंक आनी हेरांनी देवाचो बरें काम करतना तांकां उत्तेजन दिवंक आमकां सोमी बेसांव दिवंक दी. जुआंव बावतिस्त हेरांक जेजूक दाखयता. जुआंव बावतिस्त हेरांक जेजूक दाखयता. जेजू येताना वाट करून दाखयता. तुमी ताका वळखाता, जेजूक वळखा, तुमच्या मदें तो आसा, तुमी ताका वळखनात, वळखा ताका म्हणून जुआंव बावतिस्त हेरांक जेजूक दाखयता. आमी तशें करचें गे मोगाच्यानो. आमी तशेंच करचें. जेजूची वळख आमी खणखणेचें, जेजूक आमी वळखाचें, जेजूक आमी जाणा जायचें. टू नो जिजस इज शूड बी आवर जॉय. आमचो संतोश आमी जेजूची वळख आमी खणखणोवची, जेजूक आमी जाणा जावचें. जाणा जातना आमचें थंय संतोश वाडटा, चडटा, उमाळटा. देखून आमी जुआंव बावतिस्ता बरीत जेजूची वळख हेरांक दिचें. जुआंवचो फोकस, जुआंवचो विश्वास, ताचें जुआंवचें मिसांव पळया गी. जेजूचें मिसांव, ताचें विश्वासपण, फेथफुलनेस आनी ताचें धैर्य, जुआंवचें धैर्य पळय, जेजूची वळख दिवचें धैर्य पळय. आनी ताचें फोकस, ताचें गण्य सोम्याचेर, ताचो विश्वास सोम्याचेर आनी ताचें धैर्य सोम्या खातीर, सोम्याचो उजवाड दिवचें. देखून आमी सोम्याचो उजवाड आमच्या थंय वोवयतांगी, सोम्याचो उजवाड आमी हेरांक दितांगी, प्रतिफलान करतांगी. सोम्याचो उजवाड आमी बदल्यांगी म्हूण दिसपडत्या आमच्या जिणेंत, आमच्या दिसपडत्या जिणेंत आमी सोम्याक वोवयचें. आमी खंय येता थंय सोम्याक आमी वोवयचें. आमच्या दिसपडत्या जिणेंत सोम्याचो उजवाड आमी रिफ्लेक्ट करचें, प्रतिफलान करचें. आमचें थंय उजवाड ना, वांजेलोचो उजवाड, सोम्याच्या उतरांचो उजवाड, सोम्याचो उजवाड आमी तो हेरांक दिचें. आनी सोम्याचो उजवाड आमी वळखचें, रेकग्नायज करचें आनी हेरांक तो दिचें. ताका साक्षी आमी जावचें. तातूंत आमचो संतोश आटापून आसा. तातूंत सोम्याक जाणा जावं ताका आमी ताचो उजवाड आमच्या थंय वोवयल्या वेळार आनी ताचो उजवाड आमी हेरांक दिल्या वेळार, प्रतिफलान केल्या वेळार, ताका सोम्याक आमी ताचो उजवाड आमी वळखल्या वेळार आमचो संतोश दडतो जाता, तो उमाळटा, तो भरता, उमाळटा आनी वळटा. सोमी आमकां सगळ्यांक आशिर्वादीत करून दी. आमेन. दिव्यवाणी